वेलकम बॅक टू जर्नल स्पीक. आयची कार्यावळीत आम्ही डिस्कस करताले इज गोवाज पॉलिटिक्स जस्ट अ फॅमिली बिझनेस. आमचे गेस्ट आसात रुपेश सामंत, सुशांत कुंकळेकर. आणि ब्रेकार वच्चे पयलीं आमी डिस्कस करताले की हे फॅमिली बिझनेस आणि गोवाज पॉलिटिक्सांतल्यान डू रियली पीपल गेट द गव्हर्मेंट दे डिजर्व, म्हणजे लोक कांयच करना. तुम्ही सांगताले की तशी न्ही ते म्हणून. न्ही, लोकांचे वेरियस फॅक्टर्स असतात. पयलीं म्हणजे पार्टी आनी कॅन्डिडेट मॅच जावपाक जाय. कांय लोकांक ते पार्टीक तो कॅन्डिडेट नाका आसता, कांय लोकांक कॅन्डिडेट सारको मेळना, कांय लोकांचे इंडिविज्युअल इश्यूज आसता. वी हॅव टू एग्री की आमचे इलेक्टोरेट पयलीं जशे सादे बोळे आशिल्ले तशें उरूना. प्रत्येक जाण आपआपले इश्यू प्रमाणे हें करता. आनी हे वोट बँक जे पॉलिटिक्स जाल्ले आसा की ह्या ग्रुपाक हें करपाक हें करता, म्हणजे त्या ग्रुपाक प्लीज करपाक. आनी सेकंडली मेन एक मुद्दो लोक वोट कित्याक करता की फाल्यां तो दुसरो येत जाल्यार आपल्याक त्रास जावं जायना म्हणून हो परवडलो अशें. हे जालें ते कॉन्स्टिट्युएन्सी पुरते. पूण सुशांत, समज एक लोकांक लक्षांत आयलें की एक फॅमिलींतले 4 लोक निवडून आयले. 4 म्हळ्यार 4 आउट ऑफ 40 इज 10%. की 10% जर गोंयचे पॉलिटिक्स एका फॅमिलीच्या हातांत गेले तर दीस वील बी डेंजरस. हें जर लोकांक लक्षांत आयलें आनी 4 जाणां अगेन्स्ट एक तशी वेव क्रिएट जाली बिकॉज ऑफ वॉट इज हॅपनिंग इन अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज, अशी जावपाक शक्यता आसा तुका दिसता? हाजे पयलीं जाल्लें आसा. हाजे पयलीं जेन्ना स्वता चर्चिल आलेमांव पडला, चर्चिल आलेमांवान आपल्या भाव जोकी आलेमांव हाका सावथ गोवा टिकेट दिल्ली, तेन्ना लोकांनी जोकी आलेमांव उडयला. सो पॉलिटिशियनांनी केन्ना उडयल्ले ते हाजेच खातीर उडयल्ले काय दॅट वॉज वन ऑफ द फॅक्टर की फॅमिली इतली हें कित्याक. आनी ह्याय फावटी ना म्हणल्यार हो प्रश्न येतलोच. म्हणजे सगळे 10% गोंय एका फॅमिलीच्या हातांत दिवपाचें काय ना. तेच हो येतलो बाणावले सारके हातूंक येतलो की मारिया सारके मनीस आसतना वालांका कित्याक. अशें की सगळेच इवन चर्चिलाचे सपोर्टर्स पसून सगळेच वालांका बरोबर आसात असल्यातले ना. म्हणजे आमकां जे फिडबॅक्स मेळटा ते जर पळयल्यार सो दे मे चेंज. रुपेश बाब, नॉर्थाची परिस्थिती, हे सावथ गोवा बद्दल जालें. नॉर्थ गोवा की अशेंच कितें तरी चल्लां. म्हणजे इवन एक्सटेंट की आतां हांवें आयकलां की पांडुरंग मडकयकर भाव धाकू मडकयकर खंय तरी कॉन्स्टिट्युएन्सी रावपाक तांणी हें बरयलां. सो ही ग्रोईंग ट्रेंड जी आसा आनी ग्रोईंग ट्रेंड ऑफ अ सर्टन फॅमिली नॉट ओन्ली हॅविंग आपली 2-3 पूण इन्फ्लुएन्सांतले आनी एक 5-6 सीट तयार करप. सो ती एक फॅमिली, एक स्मॉल ग्रुप, व्हेरी क्लोज नीट ग्रुप. हाजेर नॉर्था कितें आसा? 2007 इलेक्शनान जे फॅमिली आशिल्ले पळय ताज्या परस ह्या इलेक्शनान चड जाले. आतां ह्या इलेक्शनान जर सक्सेसफूल जाले जाल्यार फुडलें इलेक्शन मे बी 2017 जे इलेक्शन जातलें तें तर पांय पडपाचें सगळ्यांनी आनी घरा वचपाचें. कारण प्रत्येक जाण बायलो भुरगीं सगळ्यांक म्हणजे मेवणे बिवणे सगळ्यांक घालताले पॉलिटिक्सान. तांकां दीस इज अ व्हेरी प्रॉफिटेबल बिझनेस. सेकंडली वॉट यू सेड अर्लियर आज सुशांत वॉज रायट. It's a 10% of entire Goa's assembly going in one hand. Okay, it's very dangerous. Not only that, in addition 5% आणि 4 फॅमिली कडे आसा. So it is very dangerous. कारण ते मागीर डिक्टेट करतले टर्म्स. They will dictate what has happened. G7 मागीर हे सगळे ग्रुप जाले. दिगंबर कामतीक अक्षरशः डिक्टेट करताले. चर्चिल आलेमांव असो रिजायन करून आनी जोकी आलेमांव रिजायन केलो, वालांकाक यूथ काँग्रेस हें दिवना म्हणून. हें कितें? तुका बाणावलेच्या लोकांनी वालांकाक यूथ काँग्रेस दिवपा खातीर इलेक्ट केल्लो किंवा कुंकळेच्या लोकांनी वालांकाक यूथ काँग्रेस करपाक. पूण लोकांनी विचारप न्ही. लोक आफ्टर इलेक्शन्स लोक डिजापियर जाता, लोक वॅनिश जाता. 4 लोक वचून खंय विचारपाचो ट्रेंड आजून मेरेन तरी अनफॉर्च्युनेटली सुरू जावना. हो ट्रेंड सुरू जालो CCP इलेक्शना टायमार. हांगा लोकांनी ग्रूप केले, डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो हेंचो तेंचो ग्रूप केलो आनी लोक भोंवले वचत थंय की आमकां गूड गव्हर्नन्स दिवपा खातीर नाका, जाय मोन्सेराता नाका म्हणून. जालें कितें? BJPची टॅली मातशी वाडलीच. ओके, पूण इतलो सक्सेसफूल जावना. आफ्टर इलेक्शन जर लोक येना मुखार जाल्यार सुशांत बिफोर इलेक्शन तर येवपाक जाय लोकांनी मुखार. प्रॉब्लेम्स कशे आसतात की ल्हान कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे एकमेकांक वळखतात आनी केन्ना नाल्यार केन्ना त्या आमदारान म्हजें काम केल्लें आसता. सो म्हणजे हांव पयलीं म्हणटा आमदार स्वार्थीच, ताचे परस पयलो हांव स्वार्थी. कारण म्हाका ते पाड सगळे गांव पाड पडल्या कोता येता पूण म्हजें काम जावपाक जाय. सो तुजी म्हणणें आमी हांगा बसून उलयतात ताका काय येना. लोक शेवटी आपल्या जाय ताकाच निवडून हाडटा. लोकां आयची परिस्थिती आहा की लोकां फॅमिली आयल्या कोता येता कारण ते तांकां तांकां नाका अशी. पूण ते कितें करतात तांकां खबर आसा की हो आयले आपल्या मातशे 2 कामां जावपाक शकतात. उलयता आसतना सांगताले फॅमिली नाका हें नाका तें सगळें सांगताले. पूण ही मुगे 2 कामां कोण करतलो? तो अमकोच करतलो. सो गांव कोणा बरोबर आसा, हांव हाजे बरोबर रावता.
सो कॅन्डिडेट म्हणजे पॉलिटिशियनाकय फॅमिली जाय, It is- लोकांकय yes. फॅमिलीज जाय. आतां शेवटी एक खूब आयडियलिस्टीक अशी हें उलयता हांव की डज नॉट इट बिकम द पार्टीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. बाबा सगळे 4 पार्टीनी समज वेगवेगळे फॅमिलींतले कॅन्डिडेट लोकां मुखार दवरले, सो लोकांक खंयच्या तरी फॅमिलीचो कॅन्डिडेट सिलेक्ट करपाक जाय. आयडियली पार्टीन एक पळोवपाक जाय प्रत्येक पार्टीन की आमी फॅमिली प्रमोट करची म्हणून अशी एक कितें जावपाक काँग्रेसीक ऑलरेडी शकता. आसा एक फॅमिली एका पयस ना म्हणून, पण सद्याक काँग्रेसीनच पयली 2 फॅमिलीक दिल्ली. आतां 2 फॅमिलींतले मात डिवायड ते म्हणटा आपल्याला 2 वेगवेगळ्यो फॅमिली. हे म्हणजे आतां मुणकाराचें घर कशें वाटत वता तशें हें जाल्लें आहा त्या 2 आपल्या हे. सो पार्टी निमाणे कडेन पार्टीची जर नंबर गेम तांकां ते हें करून 22 करून हांगर येवपाक जाय, वयर येवपाक जाय. ना आनी एक विशय आसा, थंय फाल्यां समज एका पर्टिक्युलर पार्टीन ताका टिकेट दिवना न्ही जाल्यार तो इलेक्ट जावन येता, तो आपूण इलेक्ट जावन येता, फाल्यां आपल्या भुरग्यांक इलेक्ट करून हाडटलो आनी मागीर पार्टीक ब्लॅकमेल करतलो, म्हाका तुका सपोर्ट जाय मरे, तुवें म्हाका तेन्ना म्हाजे त्रास केल्लो मरे, म्हाका तें हें दी. ताचे परस काँग्रेसीन आतां ठरयलां की खबर आसा न्ही एका नंबर फायनली यू हॅव टू गो मोर दॅन 20, यू गो हूक ऑर क्रूक म्हणून हांगा एलायन्सीस जे एकमेकाचें तोंड पळयना तेंचे एलायन्सीस जाता. काल MGPन स्टेटमेंट केलो की करप्ट म्हणटा ती काँग्रेस. आनी तुमी 5 वर्सां कितें करताले तेंच्या वांगडा? हां मागीर लेट तांकां याद जाली आसतली. ना सगळी इलेक्शना वेळारच कळटा, ताजे पयलीं कोणाक काय कळटा. बाय हूक ऑर क्रूक 20 किंवा 21 मार्क घातलो न्ही की मागीर फुडलीं 5 वर्सां निश्चिंती. आमी कशें पयलीं एक इन्व्हेस्टमेंट करून दवरता, मागीर रिटायरमेंट जालें की सुशेगाद बेनिफीट काडप, तें हें करलां. म्हाका आनी एक मुद्दो म्हणपाक आसा की आतां कितें आतां अशें परिस्थिती दिसता की हे सगळे काँग्रेसीचे बी आहा, म्हणजे मोन्सेरात किंवा हे काँग्रेसीन चल्ला. फाल्यां काँग्रेसीन तांकां भायर दवरल्या, BJP तांकां सपोर्ट दिवची ना म्हणून कोण सांगपाक शकता? आनी सेव गोवा जालें तेन्ना चर्चिल आलेमांव फॅमिली बरोबर आलेमांव फॅमिली सपोर्ट BJP करताली, आतां मिकीक सपोर्ट करता. सो निमाणे कडेन म्हाका एज अ मतदार म्हाका काँग्रेस नाका, काँग्रेस अशें करता म्हणून दुसऱ्या कडेन दिले, दुसरे तेच करता. हे आस न्ही BJPचीच पयस वचपाक नाका. कर्नाटका पळयल्यार येडियुरप्पा तागे चलो MP आसा आनी कितें आसा थंय पयर नवज्योत सिंग सिद्धूले बायलेन असेंब्ली पंजाबा हें भरलां. सिंधिया फॅमिली आसा जी अर्दी BJP आहा अर्दी काँग्रेसी आसा. तशें ते कितें व्हडले पयस ना. BJP एट सम पॉयंट ऑफ टायम जावपाक शकता अशें दिसता. म्हाका पर्याय कितें एज अ मतदार म्हणून पर्याय मतदार म्हणणे म्हणजे तेच ते एक तर पार्टीन पर्याय दिवचे पडले किंवा मतदारान ठरोवचे पडले न्ही कितें तरी. सो शेवटी घुवन आमी एकच हाजेर येता की इलेक्टोरेट ही खरी राजा, पूण ती राजा कांयच करना अशें. हय तशेंच जाता. तें 2 लेवलाचेर आसा, पार्टी एट टॉप लेवल, इलेक्टोरेट एट बॉटम लेवल. दोनूय जेन्ना कांय करना पळय तेन्ना मदल्याक सुशेगाद वेंटिंग आउट मेळटा, वयर चल सुशेगाद सगळं सकयल हें कर. सो इम्पॉर्टंट हें आसा की वी कॅनॉट हॅव इन डेमोक्रेसी यू कॅनॉट हॅव अ लेजिस्लेशन बॅनिंग यू नो की तुज्या फॅमिलींतले 2 जाण उबे रावचे ना. इट्स अ डेमोक्रेसी. No, you cannot have that. ओके, बिकॉज ही इज इंडिविज्युअली अ सिटीजन. Exactly. ओके, पुणून आमकां हें खबर आसा की तो कसलो सिटीजन, बाबा कोणाचे खुस्तार सिटीजन आनी ते फाटल्यान कोण आसा ते हें सगळें करपा खातीर. लिडर म्हणटा पळय, लिडर ऑफ मासेस. सो तें आमकां खबर आसता. इलेक्टोरेटाक अशें आसा प्रश्न जाता की हेका मत मारना दुसऱ्याक मारलें समज आनी ताका कळ्ळें फाल्यां आनी तो आयलो जाल्यार तो आपली 5 वर्सां त्रास करतलो. दुसऱ्याक मारलो आनी दुसऱ्यान जर तो आयलो आनी सपोजिटली इज अ बॅड ऑप्शन देन हीम जाल्यारूय प्रॉब्लेम जातलो. सो हेका बेजिकली इट इज गोईंग टुवर्ड्स यू नो इन्फिनिटी. म्हणजे ताका कांयच सोल्युशन अशें म्हाका तरी दिसना हेजेर. फक्त सोल्युशन इतलेंच की लेट्स वेट फॉर March 6 कावंटींग. बिकॉज आमी हांगा रावन उलयता, आमी उलयता लोकांच्या मनाक कितें आसा एट ग्राउंड लेवल कितें चल्लां तें कांयच कळना. सेकंडली डिलिमिटेड कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा, सो देर कुड बी अ लॉट ऑफ चेंजेस डिफरन्स आसूं शकता. आनी लास्ट इलेक्शनाकय बाबुशाची बायल पडी लोकांनी उडयल्ली. सो अशें हें करपाचें ना की सामकें टेकन फॉर ग्रांटेड, हें कोणेच धरपाचें ना. सो लोकांक जर जाय जाल्यार लोकांक उडयतले. सो बेजिकली उबे रावत तांकां रावू दी, लोकांनी ठरोवपाचें तांकां उडोवपाचें आनी लोक डेफिनेटली तांकां उडोवपाक शकतात. हे ऑलरेडी हिस्ट्रीन प्रूव केल्लें आसा. सो लोकांक हिस्ट्री करपाक जाय हिस्ट्री करतले, अदरवायज दे वॉन्ट टू. एक तो बॉयलिंग पॉयंट येता, लोकांकूय खंय तरी दिसता की नाका म्हणून. ना पूण दुसरें हें आसा की सबंद हे फॅमिलीची एट्रॅक्शन जे टुवर्ड्स पॉलिटिक्स आहा इज बिकॉज इट इज अ बिझनेस प्युअर. आतां लोक हो बेजिकच कॉन्सेप्ट नॉट मेकिंग पॉलिटिक्स बिझनेस हाजेरच लोक कांय करपाक शकनात. When people themselves have started making elections as business, voters,
I am not saying all voters, but many of the voters have started talking the language. You go to एक कॅन्डिडेटाक विचारत लोक वता आनी म्हाजे कडेन इतली मतां आसा तूं म्हाका कितलो दितलो ह्या So, लेवलाचेर अधोगती पूर्ण सोसायटीची जाल्या पॉलिटिशियन्साचे फक्त विशेष सर्कल ते तो म्हणटा तो पयशे करतलो येऊन जिखून येतकीर सो आतां ताणेच कित्याक पयशे केले आतां पयलीं हांव आपल्याक करतां. थोडे लोक बजेटा आनी तो विचारता कितें budgets. म्हणटा की हो फाल्यां म्हाका पयशे मागतलो सो आतांच आपण पयशे करून दवरता सारकें बजेट विचारता कॉन्स्टिट्युएन्सीक बजेट कितलें तुजें 2 कोटी म्हणजे ताजे कडेन 10 रुपयाचे 100 रुपया मागता ताणें सांगलें ना म्हाजे 20 लाख ताजे कडेन कोण वचत ना कारण ताजे कडेन 4 आणे मेळचे ना म्हणून पार्टी आतां कॅन्डिडेट ठरता ते बजेटाचेर ठरता सो कारण आतां BJPचे 4-5 नांवां जी येतात की जेन्युन वर्कर्साक कुशीन धरून जे कोणा कडेन पयशे आसात तांकां दितले अशे तरेन ती आसा अजून दिले ना ताणी पूण असो वारें आसा सो पार्टीकूय ते जाय पार्टीक निमाणे कडेन ते कसो करून 20-21 आपण कसो पावतले पार्टीक जाय जे कोण उबे रावतात तांकां कशें करून आपूण पयशांनी हे करून आपूण जिखून येवपाक पण जाय हे सगळ्या सुद्दां एकच दिसता की तुमची हे खूप पेसिमिस्टीक आहा की हे अशें मुखार वचत रावपाचें आनी डीप वचपाचें ना ना पूण हातूंतल्यान काय पेसिमिस्टीक ना कारण हांव सांगता कारण जोकी आलेमांव पडिल्लो आसा चर्चिल आलेमांव पडिल्लो आहा मोन्सराचे भायर पडिल्ले आसा सो सामकेंच No, पेसिमिस्टीक at the face of it, you may look pessimistic, but we are very optimistic की मार्च 6 तारखेक ऍटलिस्ट हे जे बापूय म्हणटा पळय तांकां सुद्दां धोको जावपाक जाय की ते मागीर आपली चली सोड म्हाजेच स्वताचे पोजिशन सांबाळपाक जाय अशी परिस्थिती हाडटले पळय दॅट डे वूड बी द गोल्डन डे इन गोवाज डेमोक्रेसी ऑर हिस्ट्री. सुशांत तुगेले एक लास्ट हाजे बद्दल हांव फकत एकच फाटली एक गजाल सांगता तेन्ना जोके आलेमांव जेन्ना कुंकळी उबो राविल्लो तेन्ना चर्चिल आलेमांव पाणांतल्यान पडिल्लो कारण जोके आलेमांव ताका दिसलें आपूण सामको हांगा सेफ आहा आनी तो जोके आलेमांवाक जिखोवपाक गेल्लो थंय सो जोके आलेमांव जिखलो ह्या वटेच्यान आतां प्रोसिजन येवपाक 4 जाण रावले प्रत्येकाक आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक पयलीं सांबाळची पडटली आपूण निवडून येवप आपूण निवडून मागीर पळोवया दुसऱ्याचे सो तो आपूणच सेफ ना दुसरे कडेन आनी कितें वचप आनी 4 जाण रावले तेन्ना निमाणे कडेन अशें जातलें कारण बाकीचे तितले स्ट्रॉंग आसतले सो इट इज सम ब्लेसिंग इन डिसगायज म्हणटा ते ह्या फावटी प्रत्येक जाण आपली चिंततलो दुसऱ्याक आनी जिखोवन हाडपाचें अशें दिसना म्हाका सद्या पूण मोस्ट इम्पॉर्टंट इज गोंयच्या लोकांनी आपले चिंतपा जाय आपले म्हणजे सबंद गोंयचे चिंतपा जाय गोंयचे फुडाराचे गोंयचे पॉलिटिकल फुडाराचे चिंतपा जाय अशें करून म्हाका दिसता की यू फील दॅट गोवन वोटर वील फायनली डिसायड वॉट ही वॉन्ट्स अँड हाऊ वेदर ही वॉन्ट्स फॅमिलीज इन दीस बिझनेस ऑर नॉट. सो थँक्यू रुपेश. लेट अस होप फॉर बेस्ट. Let us hope for the best. What is the best? Let the people decide. Thank you, Sushant. So on this very optimistic note that the Goan people will decide what is best for Goa, we take your leave. Thank you for watching Journal Speak.